मडगावचो बिझनेसमॅन कुणाल रायकर हांचे अपहरण करपाचो यत्न केल्ले प्रकरणात आरोपींक सोदपाक मडगाव पुलिशेक अपयश आयला। फाटल्या बुधवारा ही घडणूक घडिल्ली, मात आता एक सप्तक जावन गेलो तरी आरोपींचो सोद लागूंक ना। अजूनही ह्या प्रकरणाचो मडगाव पुलीस तपास करतात। फाटल्या बुधवारा म्हळ्यार 23 ऑक्टोबराक मडगावचो बिझनेसमॅन कुणाल रायकर हाका 3 जाणांनी पिस्तूल दाखोवन धमकावपाचो यत्न केल्लो। सकाळ फुडें घडिल्ल्या ह्या प्रकाराक लागून गोंयभर बोवाळ पडिल्लो। कुणाल रायकर आपल्या भुरग्यांक फाटल्या बुधवारा सकाळी स्कुलात सोडून घरा वतालो। तेन्ना वाटेर 3 अनवळखी मनशांनी ताची गाडी आडायल्ली। दुबावितांनी रायकराक पिस्तूल दाखोवन ताका धमकावन ताचें अपहरण करपाचो यत्न केल्लो, पूण ताचे मदीं झगडी जाल्ल्यान थळावे लोक थंय रोखडे एकठांय जाल्ल्यान त्या तिगूय दुबावितांनी थंयच्यान पळ काडिल्लो। तेन्नाच्यान पुलीस त्या तिगूय दुबावितांच्या मागार आशिल्ले। मात हे घडणुकेक आता एक सप्तक जायत आयलो तरी अजून मेरेन कुणाल रायकराचे अपहरण करपाचे यत्न केल्ल्या दुबावितांक धरपाक मडगाव पुलिशेक येस येवंक ना। गेल्ल्या शुक्रारा म्हणजे 23 ऑक्टोबराक सकाळी फुडें 7:45 सुमार आख्या पांडकोपेल हांगा एक थरार नाट्य घडलें। म्हणजे एक असफल प्रयत्न जालो किडनॅपिंगाचो। 3 जाण जे मनीस आयले आनी तांणी मडगांवचे एक बिझनेसमॅन कुणाल रायकर हाका गन पॉयंटाचेर किडनॅप करपाचो प्रयत्न केलो। ताजे गन जे मॅगझीन आशिल्ले ते पडले आनी तांणी थंयच्यान मागीर लोकांनी बोवाळ करपी पळ काडलो। पूण ताजे नंतर मडगांव पुलीस थंय पावले, तांणी पंचनामा सुरू केलो। पूण आज एक आठवडो जाता मडगांव पुलिसाक फेलियर आयिल्लें आसा। म्हणजे तांकां ह्या किडनॅपराक सोदपाक म्हणजे अपयश आयिल्लें आसा। आनीक अजून पर्यंत तांकां ती गाडी खंयची जी वापरिल्ली मारुती ओमनी व्हायट कलर ती बी सोदपाक अपयश आयिल्लें आसा। ताजे नंतर मडगांव पुलीस कुणाल रायकरान सांगलें की रुबेन वेर्णेकार हाजे कडल्यान आपल्याक थ्रेट आसपाक शकता आनी मडगांव पुलिसान रुबेन वेर्णेकार हाका आपयलो। ताजी चवकशी केली। ताजे नंतर तो एंटीसिपेटरी बेलीक गेलो। एंटीसिपेटरी बेल भायर पडली, ताकाय धरपाक अजून पर्यंत शकले ना। मेन म्हणजे आज रुबेन वेर्णेकारान एक 10:30 सुमार प्रेस कॉन्फरन्स दवरली आसा। पूण रुबेन वेर्णेकारान जे पुलिसांनी अपोज केल्लो ताजी बेलीक आनी ताजी कोर्टान ताजी बेली भायर मारिल्ली, ताजे नंतर रुबेन वेर्णेकाराक आज पर्यंत धरपाक शकलो ना। आता असो प्रश्न येता की हाजे पयलीं एक मडगांव पुलिसांत प्रकरण जाल्लें आसा, तें म्हणजे मडगांव म्युनिसिपालिटीचो एक क्लार्क योगेश शेटकर आनी हाणें मडगांव म्युनिसिपालिटीचे 17 लाख घेवन वो गायब जाल्लो आसा आनी फाटले 4 म्हयने मडगांव पुलीस ताका सोदतात। मडगांव पुलिसांक 4 म्हयने जाले योगेश शेटकर म्हणटा तो मेळना। आनी आतां अशें दिसून येता की योगेश शेटकरा भशेनूय हेंय जे कुणाल रायकराचें जे प्रकरण आसा किडनॅपिंगाचें तेंय बी तशेंच जातलें काय म्हणून प्रश्न पडटा। गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव मलकनेकार।